तुम्ही मागलेल्या मागण्यापैकी पहिली मागणी जे पॉलिटिकल रिझर्वेशन्स तुम्ही जी मागणी मागल्या की 2027 पर्यंत रिझर्वेशन दिवपाचे माझो पुराय प्रयत्न आसतलो की 2027 पर्यंत तुमकां रिझर्वेशन मेळचो हाच्याच खातीर आसतलो. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत पयले फावटी जर जमनी दिवपाक सुरवात जाल्यो आसत जाल्यार त्यो म्हज्याच सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जाल्यो. 10,000 आशिल्ल्यो 10,000 ज्यो क्लेम्स आतापर्यंत जाल्या 2,500 क्लेम्स आमी सेटल करपाक पावल्या. ताज्या उपरांत ट्रायबल भवन बांदपाचे फंड प्रोविजना पासून ही सगळे प्रोविजन हे सातत्यात जे दिसा जर म्हाका खंय तरी आडमेळें धोरण हाडपाचें आसलें जाल्यार हांव फावंडेशन स्टोन घालूंकूच येवचो नाशिल्लो. ज्या अर्थी हांवें फावंडेशन स्टोन घातला म्हाका ट्रायबल भवन पुराय करपाचें आसा बट तें 2026 जावचें ना 2027 जातलें हें हांव ठामपणे सांगू शकता. आदिवासी समाजाक कोणी कुकमाक आधार म्हणून वापरचो न्हय. तुम्हीच बांधतात ते धोरण आणि तुम्हीच बांधतात ते तोरण हे म्हणपाचे दीस आज गेल्ले आसा. आदिवासी समाज आज सुशिक्षित जाल्लो आसा, विचारवंत जाल्लो आसा. खरे कितें आणि बरे कितें हे विचार करपाची ताकद तांचे भितर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो की आपल्या वैयक्तीक फायद्या खातीर ह्या समाजाचो वापर जावपाक जायना. हांव एकूच सांगपाक सोदतां, जो उठाच्या वाटे घेतलो त्याची वाट लायले बगर आम्ही केन्नाच रावपा ना. हे सगळे मुखार आम्ही सगळ्याक सांगपाक सोदता. 20 वर्षाची वाटचाल एक अत्यंत संघर्षमय अशी वाटचाल आसा. म्हाका याद जाता ह्या वेळार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उद्गार शिका, संघटित जावा आणि संघर्ष करा. ह्या लोकशाही मानपी तुम्ही आम्ही आसात. ह्या देशाच्या घटनेक तुम्ही आम्ही मानपी आसात. त्या घटनेचे अधिकार मेळोवपा खातीर उठाक हो जन्म घेवचो पडलो.